फोंडे पालिकेचे वेंचणुकेत अनुसूचित जमाती खातीर 12% सुवाती राखीव दवरच्यो अशी मागणी उठान केल्या। अनुसूचित जमातीचे गोंयांत 12% प्रमाण आशिल्ल्यान फोंडे पालिका वेंचणुकेत 12% वोट तांचे खातीर राखीव दवरचे अशी मागणी करपी निवेदन उठान पालिका प्रशासन, संचालक आनी हेरांक दिलां, अशें उठाचो निमंत्रक गोविंद गावडेन मिडियाक सांगलें। ज्या वेळार काँग्रेस अलायन्स गव्हर्नमेंट आशिल्लें त्या वेळार दोन सोडले नंतर बाकीच्या म्युनिसिपल काउन्सिलान इलेक्शन जाल्लें आशिल्लें आनी त्या वेळार सगळ्या म्युनिसिपल काउन्सिलान एसटी खातीर 12% रिजर्वेशन दवरलेलें आशिल्लें आनी कालच्या नोटिफिकेशनाच्या द्वारा फोंडेच्या म्युनिसिपल काउन्सिलच्या इलेक्शनाक एसटीक त्यांचो रायट जो आसा, जो कॉन्स्टिट्युशनल जो रायट आसा, फंडामेंटल जो रायट आसा, तो डिप्रायव केल्लो आसा। आनी ह्या संदर्भान आज युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशनाचे आमी म्युनिसिपल डायरेक्टराक मेळ्ळे आनी ताका आमी ताचे दोळे मुखार हाडून दिले की बाबा फोंडे फोंडा म्युनिसिपल इलेक्शनाक रिजर्वेशन कित्याक दवरलें ना। पूण आज अशें दिसून येता की खंय तरी उटा किंवा एसटी समाजाच्या लोकां खातीर राजकीय जो पक्ष जे आसा ते फक्त मतां खातीर वापरतात काय कितें, हो एक हांगा एक प्रश्न निर्माण तयार जाल्लो आसा। विद्यार्थ्यांचेर नजर दवरपाक तांकां बरे वायट गजाली विशीं मार्गदर्शन करपाक कॉलेजांनी कावन्सिलिंग आनी फॅकल्टी एडवायझर नेमतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां। कॉलेजांनी भुरग्यांक व्यसनां लागल्यांत आनी कांय कॉलेजांनीच हो प्रकार चलता असो प्रस्न आलेक्स रेजिनाल्डान काडिल्लो। खंयच्या कॉलेजांनी ह्यो गजाली घडटात तें कळ्ळ्यार कारवाय करतले। सायबर क्रायमाचेर नियंत्रण हाडूंक खासा विभाग करपाचें काम चल्लां अशेंय पर्रीकारान सांगलें। It is a very important issue as far as students are concerned. कॉलेजींनी जावं स्कुलांनी स्टुडंट्सांनी अशें करून युथान जो तर आनी कॉलेजीन जो तर हें स्टार्ट जालें, मुखार कितें हितून म्हाका जाय गव्हर्मेंटाक गेलें कितें स्टेप्स, बाबा जो तर हें होरें आहा जाल्यार तेजे कितें स्टेप्स, वॉट वील डू टू प्रोटेक्ट द स्टुडंट, बिकॉज देर इज अनदर पार्ट टू इट। आनी एक आहा ते MMS आनी ते सायबर क्रायम तीन बारीक जातात। सायबर क्रायम सेल आमी करपाच्या प्रोसेसान आसा। आय एग्री विथ यू दॅट सायबर क्रायम सेल हॅज टू बी देर, बट ही जी गजाल आसा पळय भुरग्याची हाजी information लागतली। if for example we know about a information a particular party is a drug party or something like that, we'll crack down on it। स्पीकर सर, हे जावपाची कारणां 3-4 आसा। एक म्हणजे पेरंटांचे थोडेशें दुर्लक्ष। पेरंट्स आतां कितें जाल्या 1-2 भुरगीं आसता त्यामुळे लाड खूब करता। वी आर वर्किंग ऑन स्कूल काउन्सिलिंग। yesterday they asked me how much money the government will give. I have told them whatever is required. I will cut down some money somewhere if required. But counseling करपाक तांच्यांनी 3.6 crores कितें तरी estimate सांगला. We will provide that. I think that is counseling and faculty advisor. If we introduce these two concepts, this can be brought under some control. मी हांगा खंय कितें मेळटा तें हांगा सांगू नाका, म्हाका नोट दिशात जाल्यार हांव पुलिशी कडच्यान कारवाई करून घेता। बेतलांतल्या लोकांनी उदकाच्या प्रस्नाचें राजकारण करचें न्ही असो उलो केपेंचो आमदार बाबू कवळेकारान मारला। बेतलांतल्या लोकांक सारकें उदक मेळचें म्हूण 17 कोटी मोडून नवी पायपलायन घाल्या। टाकयो बांदल्या उपरांत उदका पुरवण सुदारतली। बेतलांतले लोक आपल्याक मेळनासतनाच केपें पावले म्हूण आमदार बेजारलो। बेतलांक उदक सारकें मेळना म्हूण थंयच्या लोकांनी केपेंच्या अभियंत्याक घेराव घाल्लो। 17 कोटी रुपये खर्च करून हांवें त्या लायनीची सुरवात करून लायन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्या, पूण गेल्या 1 वर्स ह्या काम स्लो जाल्लें आसा। कित्याक लायन सगळी घातल्या पूण टँक आजून उबो जालो ना। 2 टँक येता। जसो आतां नया बांदा वयल्यान जेन्ना सालावलीचें उदक नया बांदा ह्या टँकाक येता आनी त्या टँकांतल्यान सगळें सप्लाय जाता। त्याच प्रमाणे मेन स्टेशन आमी त्या लायनीक कांयच डिस्टर्ब करनासतना मेन लायन आनी एक हाडली आसा, जेणे करून ह्या तळपार म्हणजे हो पॉयंट जो आसा उंच पॉयंट आसा आनी हांगा उदक हांगा मेन टँक आयले करून ह्या टँकांतल्यान आमी सगळ्यांक सप्लाय करपाक सोदता। बेतलांतले लोक डायरेक्ट केप्यां गेले। म्हाका दिसता हे उदकाचो प्रश्न आसाच, प्रॉब्लेम आसाच, पूण उदकाच्या प्रॉब्लेमा बरोबर खंय तरी एक राजकारण घुसलें काय दिसता।
हांव एक बेतलान आसता म्हाजे कडेन ते अशेंच म्हाज्या दारांतल्यान वचप जाता पूण हांगा येवन सांगप चालना तेंचें की उदकाचो प्रश्न आसा तें कितें करुया ही लायन जी घालतात आमी ती खंय पावल्या केन्ना जातली हें कोणी सरपंचान जावं कोणी विचारपाचो प्रयत्न केलो ना. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.